गोंयांतलो दरोडो नाट्य सोंपता सोंपना दोनापावला 24 एप्रिलाक पयलो दरोडो घातिल्लो। हे चोरये वेळारूच चोरांनी बंगल्यांतल्या जोडप्याक बांदून घालून चोरी केल्ली। ते उपरांत गणेशपुरी म्हापशा ऑक्टोबराच्या 8 तारखेक एका दोतोराचो बंगलो फोडलो। ह्या दोनूय दरोड्यांनी चोरांची चोरी करपाची पद्दत सामकीच आशिल्ली। ह्या दोनूय चोरयांचे तपास अजून मेरेन पुराय जावंक ना। चोरयांचे मुख्य सूत्रधार अजून मेरेन पुलिसांच्या हातीक लागूंक ना। ह्या दोनूय चोरयांचे तपास सुरू आसतनाच आता बायणा चामुंडी आर्केड बिल्डिंगेंतल्या एका फ्लॅटात चोरांनी सशस्त्र दरोडो घातलो। फ्लॅटाच्या जनेलाचे ग्रिल्स कातरून सोमारा राती कडेन चोर फ्लॅटात भितर सरले। चोरांनी फ्लॅट धनी सागर नायक आणि ताची घरकान्न हर्षा नायक आणि ताचे चलयेक मारबडय करून तांकां बांदून घातली। तशेंच तांचे वांगडा रावपी आवयकूय बांदून घालून चोरी केली। ही चोरयेची घडणूक सोमारा मध्यानराती 2:30 सुमार घडली। अर्द्या वरा भितर चोरांनी चोरी करून पळ काडलो। उपरांत सागर आणि ताच्या बायलेन बांदून घातिल्ले चलयेक सोडयली। चली आपल्या काकागेर गेले आणि तिने घरात जाल्लो प्रसंग काकाच्या कानार घातलो। भावाचेर आयिल्ल्या प्रसंगाची म्हायती मेळना फुडें सागराच्या भावान धांव मारून ताका आणि ताच्या भावजयेक सोडयली। उपरांत दुसरे कडेन बांदून घातिल्ले ताच्या आवयकूय सोडयली। अराउंड 2:30 रात्री सुमार एक 7-8 लोक आशिल्ले पळय ते भितर घुसले। बॅक सायड ग्रिल तोडून गेले आणि तांच्या हाताक न्ही रॉड आशिल्ले व्हडले व्हडले आयर्न रॉड आणि व्हडले व्हडले अल्युमिनियम रॉड्स आशिल्ले आणि आमच्या रुमा एंट्री केली तांणी आणि दार फोडले बेडरुमाचे आणि आमकां एकदम लाठीचार्ज केलो तांणी। मागीर घोवाक सामकें रक्तबंबाळ केलो तांणी पुराय हांगा बिगा मारून पुराय सामकें आनी मागीर चलयेक बी मारले थापटांनी लातांनी मारले म्हाकाय बी उडयलो आनी म्हणपा लागलो मागीर आवयक बी तिका खाटी वेल्यान सकयल उडयलो आनी ती बाबडी पेशंट पयलीच आनी तिकाय बी हें केलें आनी तिका ती बाबडी बेशूद पडली मागीर आनी मागीर आमचे कडेन न्ही सगळें हें तिजोरीची चावी मागपा लागले आनी आमकां म्हणपा लागले आमकां कॅश दिना तुमकां म्हणपा लागले चाकू घालून मान उडयता आमकां आनी तो मागीर घोवान म्हळें की करता म्हळ्यार आपूण दिना जाल्यार की जाय तें कर म्हण मागीर परत लाठीचार्ज करपा लागले आमकां ताका रोडान हांगा बरें 4-4 5 रोड मारले आनी लातांनी ताका अशें पोटार बिटार पुराय खूब मारपा लागले ते ताका सामकी ब्लिडींग जाली ताका आमी ताका खूब रिक्वेस्ट केली की बाबा मारनाका तुमकां व्हरा पयस जाल्यार व्हरा तुमी अशें पयशा खातीर कोणाकूय खून करनाका तुमी। मागीर ताणें पयशे बिशे पुराय केले चांदीचे आशिल्ले आयदनां आनीक हें आशिल्लें गोल्ड आशिल्लें मागीर खूब इतलें कित्याक दिवाळी आशिल्ली आनी आतां फाल्यां अर्दगाळी वचपा आशिल्लें म्हण हांवें दवरिल्लें घरा कडेन जाल्यार ते खूब अशें व्हेले म्हजे आनी हाताची कांकणां व्हेलीं आनी मुदयो व्हेल्यो म्हगेल्यो आनी देवाचें खूब सामान व्हेलें म्हगेलें चांदीचें। तुमकां चोडवाकूय मारला? आम सगळ्याक बडयला भरपूर। ते भितर 4-5 लोक आशिल्ले आनी आमी तीग दोग आशिल्ले घरा रुमाक आनी मागीर आवय ना कांयच कळूंक ना आमकां विचार करपाकूच आमकां टायम मेळूना असो की कितें जाला म्हणून बी कळूना आमकां सर्टन आयले ते सर्टन आयले सारके अडेजा आयले आनी 3-5 भितर ते भायर सरले। तांकां सगळें खबर आशिल्लें भितरले लेआउट बी अशें आयकूंक येता की तांकां म्हाका दिसता की ते कोणी तरी वळखीचे सामके आसतले जे कोण आमचे येवपाचे कित्याक आमगे त्या ग्रिल ना म्हणून तांकां खबर आसा अशें जावूं शकता। रात को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है डकैती का, उसमें अभी हम केस रजिस्टर कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। ठीक है, वो सब हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, जो हमारा हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। जो ऑक्यूपेंट थे हाउस के उनको कुछ इंजरीज हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ह्या नादी एप्रिल म्हयन्यात दोनापावला एका बंगल्यात चोरांनी दरोडो घातिल्लो। ताचे उपरांत गेल्या म्हयन्यात गणेशपुरी म्हापशेच्या दोतोर घाणेकाराचो बंगलो फोडून चोरांनी पयशे आनी भांगराच्यो वस्ती फारायिल्ल्यो। एका फाटल्यान एक दरोडे जायत आसात, मात पुलिसाच्या हातीक अजून कितेंच लागना। एका फाटोफाट एक जावपी दरोड्या वेल्यान विरोधकांनी सरकाराक उजरावन काडले। एका फाटोफाट एक जावपी ह्या घडणुकांक लागून गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था अस्तित्वात नाशिल्ल्याची टिका तांणी केल्या। पुलीस डिपार्टमेंटूच ना गोंयांत आनी म्हाका भंय दिसता की अशें जे भशेन डेकॉयटी जाता अशें जे भशेन गुंडागिरी जाता त्या गुंडागिरी खातीर आनी डेकॉयटी खातीर आतां राजकारण्यांक टार्गेट करतले। आतां इलेक्शनां येवपाचीं आहा मरे, जिल्हा परिशद इलेक्शन, कितें गॅरंटी आहा की राजकारणी टार्गेट जावचे ना?
आमचे असले राजकारणी जे उलयतात आनी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टँड घेतात वी वील बिकम टार्गेट. सो आय थिंक पुलीस हॅज टू फिगर इट आउट, आनी इट्स अ टॉप टुरिजम स्टेट अशें जर जावपाक लागलें, सर्वसामान्य नागरीक हांगाचो जर सेफ ना जाल्यार ट्युरिस्ट तो हांगा खंयच्यान सेफ आसतलो. चुकून एक जर एडवायजरी आयली खंयच्या तरी भायल्या देशाची, काल इराणची एडवायजरी आयिल्ली आहा इंडियेचेर, तशी एडवायजरी आयली जाल्यार हांगा ट्युरिजमूय काबार जातलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.